बेती वाठारांत बेती म्हापसा रस्त्याचेर विठ्ठल रखुमाई देवळा लागीं आशिल्ली राखणी वणत पयल्याच पावसांत कोसळ्ळी। ती कोसळिल्ल्यान त्या मार्गार येरादारी करपी वाहनांक तशेंच चालकांक हो रस्तो धोकादायक जाला। एखादें बांदकाम केल्या उपरांत कमीत कमी 6 म्हयने तरी जापसालदारकी संबंदीत अभियंतो आनी कंत्राटदाराचेर आसता, पूण 6 म्हयन्यां भितरच ही वणत कोसळ्ळी। हाका जापसालदार कोण? कंत्राटदार काय हे बांदकामाची देखरेख करपी भौशीक बांदकाम खात्याचो तो अभियंतो? ह्या वाठारांतल्या विठ्ठल रखुमाई देवळाच्या शेजाराक सुनिवास बिल्डर्सान एक निवासी वसाहत उबी केल्ली। हें काम करतना तांणी दोंगर कापलो। ह्या दोंगराचेर बेती म्हापसा रस्तो आसा। हो दोंगर कापतात तो कोसळपाक सुरवात जाली। पेन्ना दी फ्रांसा पंचायतीन थंय एक तात्पुरती पत्र्यांची राखणी वणत केल्ली, पूण ती रस्त्याच्या पातळी पासून उंच आशिल्ल्यान मोटरसायकल चलोवपी थंय त्या खांचीत पडूंक शकता अशें दिशिल्ल्यान थंय सिमेंट काँक्रिटाची भिंत बांदिल्ली। तीच ही 6 म्हयन्यां भितर पडिल्ली वणत। खात्रीच्या सुत्रांकडून मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण राखणी वणत बांदपाक सुमार 12 लाख खर्च जाला। हो पयसो खर्च केला तो भौशीक बांदकाम खात्यान। हो पयसो कोणाचो? सरकाराचो। सरकाराचोच म्हळ्यार जनतेचो, लोकांचो। ही वणत 6 म्हयन्यां भितर कोसळ्ळी। खरें पळोवपाक गेल्यार हें बांदकाम चुकीचें आसा। ही राखणी वणत सुनिवास निवासी प्रकल्पाच्या तळावेल्यान बांदपाक जाय आशिल्ली। ही तांत्रीक बाब न कळपा इतलो तो अभियंतो अज्ञान ना, पूण तरी आसतना ह्या तांत्रीक बाबी कडेन दुर्लक्ष करून बांदिल्ल्या ह्या गोश्टीक जापसालदार कोण? हें जें सुमार 12 लाखांचें लुकसाण जालां ताची जापसालदारकी कोण घेतलो? जापसालदारकी घेवप म्हळ्यार ती लुकसाण भरपाय करप। हे पयशे एकतर त्या देखरेख करपी अभियंत्या कडल्यान वसूल करूंक जाय, वा हें काम करपी कंत्राटदारान हे पयशे भरूंक जाय, वा हें काम पयशे घेनासतना करून दिवंक जाय। परत टेंडर काडप म्हळ्यार पयलींच त्रासांत आशिल्ल्या सरकाराचेर हो 12 लाखांचो आनीक आर्थीक वजें घालप असोच अर्थ लागता। सांजवेळा ह्या राखणे वणटीचेर हांगा रावपी थळावे लोक बसतना दिसताले। अशें आसतना ही वणत कोसळ्ळी तर प्राणहानी जावन जिवीत हानी जावपाची शक्यताय आशिल्लीच। आतां परत थंय रस्तो कोसळूं नये म्हण बचावात्मक खबरदारी घेवपा खातीर तात्पुरतें बांदकाम केलां। ताचोय खर्च त्या कंत्राटदाराच्या खात्यार वचूंक जाय। हें काम करतना ब्रेस्तारा सांजवेळा हो रस्तो कांय वरां खातीर येरादारीक बंद करून येरादारी मालीम रस्त्यार वळयल्ली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।